आमी गीत घेवया पेज नंबर 2 A3 आमी भुरगीं सोपुल्लीं. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोरेस्फोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी उपकार तुमकां ह्या मिसा भेटेंत आमी सगळीं हांगा जमा जाल्यांत हे मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आनी हे वेळार आमच्या मनांत थोडी मागणी आसतली ती आमी भावार्थान ह्या वेळार आमी देवाच्या हातांत घालुया. आनी हे पवित्र दी फावो ते परी वांटून घेवचे आदीं आमची पातकां ओळखून देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरफेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरफेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणा जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताचे सोर घोडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. राजवडकी चलोवंक लागलो तेन्ना जोकींक 18 वर्सां आसलीं आनी ताणें जेरुसाल्याक 3 म्हयने राजवडकी चलयली. ताचे आवयचें नांव नेहुष्टा. ती जेरुसालांतल्या एल्तानाची धूव आपल्या बापायन केल्लें तशें सर्वेस्परा मुखार जोगीन वायट केलें. त्या दिसांनी बाबिलोनेच्या राजा नाबुकोडनोजाराची फौज जेरुसाल्यांत भितर सरली आनी तांणी शाराक वेडो घालो. आपले फौजेन शाराक वेडो घाल्लो आसतना बाबिलोनियेचो राजा नाबुकोडनोजार आपुणूच शारांत आयलो. तेन्ना सुदाच्या राजा जोगीन आपणाकूच बाबिलोनियेच्या राजाचे आधीन केलो आनी आपणा बरोबर आपले आवयक, आपल्या अधिकाऱ्यांक, उंच कुळयेच्या मनशांक आनी आपल्या खोजांक आनी बाबिलोनियेच्या राजान तांकां कैदी करून व्हेलीं. नाबुकोडनोजार राजाचे राजवडकेच्या 8व्या वर्सा हें घडलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांतली सगळी गिरेस्तकाय उबारून व्हेली आनी राजमहलांतले सगळें भांडार आनी सालोमोवान
इस्रायलाच्या रासान सर्वेस्पराच्या मंदिराक केल्ल्या भांगाराच्या वस्तूंची सर्वेस्परान आदी फुडेंच सांगून दवरलोली तशें मोडफोड केली. ताणें जेरुसाल्याच्या सगळ्या लोकांक निर्वाशी करून व्हेलो, मुणगे 10,000 उंच कुळयेच्या मनशांक आनी बोलिश्ट झुजाऱ्यांक, तशेंच सगळ्या कामारांक आनी लोहारांक. गांवांतल्या दुर्बळ लोकां भायर आनीक कोण उरलो ना. ताणें जोगींक बाबिलोनेक निर्वाशी करून व्हेलो. तशेंच राजाचे आवयक, ताच्या बायलांक, ताच्या खोज्यांक आनी गांवच्या उंच कुळयेच्या मनशांक सगळ्यांकूच जेरुसाल्यातावन बाबिलोनेंत निर्वाशी करून व्हेली. व्हड व्हड कुळयेचे मनीस आसले 7,000, तशेंच 1,000 कामार आनी लोहार, सगळे झुजाक उपकारतात तसले. हांकां सगळ्यांक बाबिलोनेच्या राजान निर्वाशी करून बाबिलोनेक व्हेले. बाबिलोनेच्या राजान जोखीचे स्वातीर ताच्या बापल्याक मातान्याक घालो आनी ताचें नांव बदलून झेदेकिया म्हूण ताका नांव दवरलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो सोपाप जातलो. तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. देवा, राष्ट्रां तुज्या देसांत भितर सरल्यांत. तुजें पवित्र मंदीर तांणी बोश्टायलां. जेरुसाल्याचे गोठाण करून सोडलां. तुज्या चाकरांची मोडी वाऱ्या वेल्यान शवण्यांनी बोचून सोडली. तुज्या भक्तांचें मांस सावजांक गिरासूंक दिलें. जबाब, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. उदकाच्यो जोरी कश्यो आख्ख्या जेरुसाल्याक रोगत विकरायले. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. शेजाऱ्याच्या लोकांक आनी केडण्याचो माल जाल्या. भोंवतणचीं राष्ट्रां आमकां हांसतात, आमचीं खेबाडां करतात. अशें केन्ना पर्यान सर्वेस्परा? सदांकाल आमचेर तापून रावतलोय? केन्ना पर्यान उज्या वरी तुजो राग पेटलोलो उरतलो? जबाब, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तुजे कोणवाळाय आमकां दाखय आनी पळय जाल्यार एकदम दोळडिरी. जबाब, तुजे नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां देवा. आमच्या सोडवणारा आमचीं पातकां बुगोस सर्वेस्परा. तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब, तुज्या नांवाचे वडविके पासत आमकां निवार सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी ताचे ताय येतोल्या. सर्वेस्porak, soy सर्वेस्porak, सर्वेस्porak, soy. सोरेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. त्या प्रमाणे ज्यू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून कोण स्वर्गाराज्यांत भितर सरचो ना, पूण स्वर्गार आसतल्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच स्वर्गराज्यांत भितर सरतलो. ते दीस येतूच सबा जाणां म्हाका म्हणटलीं, सोम्या सोम्या,
तुजो संदेश आमी परगोटलो न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय आनी तुज्या नांवान सोबार विजमितां आमी केली न्हय आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो खोटेपणान कोतोल्यानो म्हजी सोरशिल्ली खोडसरात कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक ना देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी तांचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खोडपाचेर बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारको पावस पडलो हांवर आयलें वादळ येवन त्या घरार मारलें तरी तें मोडलें ना कित्याक तें खोडपार बांदलोलें पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे प्रमाणे चलोना तो आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसात मनशा सारको पावस पडलो हांवर आयलें वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें मोडलें आनी कशें म्हूण तें कुडसून पडलें जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जबर अजाप जालो कित्याक तो तांच्या शास्त्रा भाशेन न्हय पूण अधिकार आसले परून तांकां शिकयतालो जेकुस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाचे बाबा भयणीनो फाटल्या दिसांनी आमी जेजून एक लांब प्रवचन केल्लें दोंगरार बसून ताचो प्रत्येक भाग आयकलो आमी आनी तेजो खूब नियाळ केला आज आमी शेवटचो भाग आयकला एके भाशेन तें सारांश जेजू म्हणटा जो कोण खूब मागणें करता जो कोण खूब आत्मीक व्यायाम करता जशें मागणें मिसा पिठे पांठोक येता पवित्र जागे आहात तूं यात्रा करता तांकां दिसत की ह्यो सगल्यो आत्मीक व्यायामां केल्या उपरांत तांकां स्वर्गीचें राज मेळटलें जेजू म्हणटा आमकां स्वर्गीचें राज विकतें घेवंक जायना ह्यो वस्तू करून तर कोणाक जाय तें स्वर्गीचें राज मेळटलें जेजू म्हणटा फकत जो लोक आपलें जिवीत देवाची येवजणे परमेन सारतात तांकांच मेळटलें ह्यो आत्मीक व्यायाम गरजेच्यो मागणी करूंक जाय मिसाक येवंक जाय जेजूक आमच्या काळजांत येवंक जाय हे पवित्र जागे आहा ताका तूं यात्रा करूंक जाय पूण आमची ही फळां हाची ही सगळी कोरणी करून आमचे फळां दिसते पळोवंक जाय वी शूड हॅव सी फ्रुट्स इन अ लायफ कसलीं फळां जायत तसलें एक बरें झाड बरीं फळां दिता तशी आमची पवित्र जाल्यार आमची पवित्रताय आमच्या कोरण्यांनी आमकां दिसूंक जाय म्हणजे देवाचो मोगूच न्हू पूण पेलाचो मोग दोनी बरोबर जाय जायत म्हण आमी देवाचो मोग कोत्ता मागणी कोत्ता कोते कोत्ता पूण ही मागण्याचो फळ आमच्या जिवितांत आमकां मेळना म्हणटच आमी जेजून आमकां जे पळय सांगलां तें आमी तें करिना फकत आमची दाखोवता पवित्रताय मागणेच करून सो खास आमी ह्या दिसा देवाक मागुया की ही जो भावात आमी दाखयता मागणें करून तोच भावात आमच्या कोरण्यांनी दिसून येवंक आज आमी देवा लागीं खास मागुया आमी गीत घेवया पेज नंबर 32 C11 भेटयता ही आमची दानां Nita
म्हजे बाब आमचें बलिदान देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. सोरेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणीचो योन मानून घे. ही योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजांची भोक्ती हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पेदारा सासनांचे देवा सोर्क आनी सोर्त आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं धोयन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी हलो दरबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. ताणें सांगता आमच्या ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गीं तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोय. तुजे पवित्र आत्मान जाणून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां जुक्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेश्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जिवचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिवता उंडो आनी सोडण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी कुडो सेपताले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्खीच्यो चालत पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेऱ्यानसिमा आमच्या गोवळी बापा आनी सोलियानिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनवाच्या बसून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. ताका गोटीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पुलसोल मुखामोळ फोडूंक फावो कर. आमची दोग करून मागता. आमकां बरेच मागीर सांगाती तिचा पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोर दुता आनी सुख मालोल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. ताणें सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोड वेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक. आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दिर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुझी कुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत साव आमचो दिसपडो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजें सूख आमचें बरेंशें वतरेकतां तर आमकां तुज्यो दा काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनांक सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचें दवरतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचें पाप काटली आमची काकूट कोर देवाची शिली संवसाराचें पाप काटली आमची काकूट कोर देवाची शिली संवसाराचें पाप काटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाय ती शेल्याच्या जेवणा पयल्यात तीच सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण दिशा एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया पेज नंबर 55 D16 जेसू म्हज्या Maka
प्रार्थुया. दयाल बापा, तुझ्या पुताचे ओमोळी कुडी रोगत्याच्या जेवणान तूं आमकां तुझ्या जिवान नवी करताय. पोतून ह्या जेवणान भोगतीन वांटो घेवन सासणें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कोर हें मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भगवान फ्रांसीस शावराक मागणें. भगवान फ्रांसिस्क शावेरा, देवच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव बरी खबर पुरगोटूंक दिसा दिसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोडलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. आमी गीत घेवया. पेज नंबर 264 W5 दिसाच्या तिनूय पारार.